नमस्कार. योकार गोवा टुडे तर राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स. नीती आयोगाच्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मायनिंग म्हादय आणि रेवेचो काढलो प्रश्न. म्हादय डायवर्ट केल्यार पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न येतलो. मायनिंगाचे सेकंड रिन्युअल मेळिल्ले ना. रामसेतूच्या फातरांच्या माळेचो अभ्यास करतली गोयची एनआयओ. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याचो प्रस्तावाक बावटो. प्रकल्पाक 3.5 कोटी मंजूर. 3 वर्सां चलतलो प्रकल्प. अकस्मात पडिल्ल्या वादळी पावसान फोंड्या निरंकालातल्या सातेरी मळ्यात लाखांनी नुकसान. झाडां पडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. वेगवेगळ्या वाठारांनी चालू आशिल्ले 6 हॉस्पिटल प्रकल्प फास्ट ट्रॅकार. ऑगस्ट ऑक्टोबर म्हळ्यार कमिशन करपाचो प्लान. आरोग्य मंत्री विश्वजीत मुख्यमंत्री बसका. आयएमए आणि गोवा मेडिकल कॉलेजीचे कोफू जावन जीएमसीच्या दोतोरांनी खंयच्याच संस्थांक काम करचे न्हय. जीएमसीच्या डिनाची नोटीस. आयएमए मागता नोटीस फाटी घेयात. आणि करंजोळ 70तल्या राना झाडा मारपाचो प्रकार. सायले कापले. 70 भूमिपुत्र म्हणटा सरकारान चौकशी करून दोषींचेर खर कारवाय करची. नीती आयोगाच्या बसकेत मायनिंग म्हादय आणि रेवेचो प्रश्न काढलो म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटाकडे उलयलो. मायनिंगाक दुसरे रिन्युअल मेळूंक ना ते मेळचे म्हण यत्न चल्ला. लोकांक थाकाय मेळची म्हण मुख्यमंत्री उलयला. म्हादयचो इशू व्यवस्थित तडीक लावंक ना जाल्यार म्हादय डायवर्ट केली जाल्यार गोंयांत पिवपाच्या उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो म्हण सांगला. उदकाची सॅलिनिटी टेस्ट करूंक 27 फेब्रुवारीक टीम येवपाची आसा. म्हणजे जेन्ना एक्सपोर्टचो विशय येता ताच्या खातीर सगळ्यात पयलो आमी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट कितें करताले जाल्यार वीच इज अ मायनिंग. हांवें मायनिंगचे सद्याचो फॅक्ट जो आसा वीच इज अ सुप्रीम कोर्टात बॅन घातलेलो आसा तो विशय मांडलो. त्याच बरोबर अगेन आय हॅव रिक्वेस्टेड इट इज नॉट ओन्ली फॉर द स्टेट. म्हणजे एक्सपोर्ट जर वाडटलो आसत जाल्यार आमकां काही रिफॉर्म्स जे आसा हे केंद्रा कडल्यान करपाक जाय तोय विशय प्रामुख्यान मांडलो. सेकंड वीच इज एन सँड मायनिंग वीच इज अगेन इन द एनजीटी मॅटर. ताच्या खातीर काही रिफॉर्म्स जे करपाक जाय आसत त्या रिफॉर्म्साच्या संदर्भात हांवें केंद्रा कडेन विशय केलो. CZMP आसतले वेटलँड आसतले हाच्या सारकिल्या विशयांनी जो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज हांच्यांनी थोडेशें लक्ष दिवन आमच्या सारकिल्यो स्मॉल स्टेट्स युनियन टेरिटरीज आसा ताच्या खातीर खंय तरी रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय हाजेरय भर दिलो. म्हादयचो विशय जो आमचो डिस्प्यूट अगेन केंद्रात चालू आहा जो सुप्रीम कोर्टात आसा. आमचो आमी रिट पिटिशनूय बी तेंच्यांनी डायवर्जन ऑफ वॉटराचेर घातला तोय विशय हांवें रेज केलो. आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक हें दाखोवन दिलें की वीच इज आवर ड्रिंकींग वॉटर आणि ते डे बाय डे जर फाल्यां सकाळी कमी जालें जाल्यार इन फ्युचर गोंयच्या फ्लोरा अँड फोना हाज्या बरोबर ड्रिंकींग वॉटर हाज्या खातीर इन फ्युचर केन्ना तरी आत्तां जरी जालो ना जाल्यार तो जावं शकता. वी वॉन्ट टू थिंक इन विजनरी वे. त्या खातीर तोय विशय हांवें कटाक्षान मांडलो. एकदां न्ही आतां दुसरी फावटी सॅलिनिटी टेस्ट करपा खातीर परत एकदां येता म्हटल्या उपरांत तेजी सिवियरिटी ही कितली आसा त्या खातीर म्हणजे शेखावतजी हांच्यांनी तो विशय लावन दिल्ल्या कारणान वीच इज एन इंस्टिट्यूट वीच अ नॅशनल इंस्टिट्यूट वीच इज टेस्टिंग फॉर द सॅलिनिटी तेय परत येवपाचें आसा. माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी ते नोट केला आनी ह्या विशया बद्दल हांव 100% सिन्सियर आसा आनी म्हाका खात्री आसा ह्या विशयाक आज ना फाल्यां सुटावो जातलो. सॅलिनिटी टेस्ट इट इज इन द आय थिंक 26th of Feb समवन दे आर कमिंग. म्हाका सारकी डेट खबर ना बट दे हॅव ऑलरेडी प्रॉमिस दे अगेन परत 26th of Feb ते परत येता. रामसेतूच्या फातरांच्या माळेचो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे शास्त्रज्ञ अभ्यास करतले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्यान गोयच्या एनआयओचो प्रस्ताव मानून घेतला. रामसेतू मानव निर्मित हे वेगवेगळ्या धर्मीक ग्रंथांनी नमूद आसा. नासानय हो मानव निर्मित सेतू आसूं येता अशें म्हळां. ताचेर एनआयओन प्रोजेक्ट सुरू केला. प्रोजेक्टाक 3.5 कोटी मंजूर केल्यात. तडीक लागूंक 3 वर्सां लागतली. We wrote a project to our parent organization CSIR, and now CSIR we have got communication that this project has been approved. So altogether about
3-5 crore rupees has been approved for this project for 3 years. And this project will last for 3 years. सध्या भारत श्रीलंके मजगती दर्यांत खोल मेरेन भितर आशिल्ल्या ह्या राम सेतूचो NIO आर्किओलॉजिकल आनी सायंटिफीक अभ्यास करतले. आर्किओलॉजिकल अंडर वॉटर खोलायेन सर्वे जातलो, उपरांत जॉग्राफिकल सर्वे जातलो. Very scientifically means we are going to do the work in combination with like archaeology and scientific study. So a lot of study will be involved like archaeology, geophysics and chronology. So first what will happen, archaeology people will go there and do the underwater survey, take the underwater photography, and then they will also see whether some structure is there which is submerged or inundated under the water, or we get some artifacts. So those things will be studied very in detail, and if we are getting some artifacts, we'll try to see it belongs to which date and what is the age of those artifacts. And after that, what is happening, you see the Ram Setu was built long back. So now after that, lot of sedimentation process has happened, a lot of sediment has been deposited over that. So nothing you can see from the top. So what we are planning to do, that will after the archaeological survey or underwater survey, what we will do, take the geophysical survey. So in that, what we are going to do, we will take the bathymetry survey. For that, we are going to use side scan sonar. So like what you do in your ultrasound in your stomach and all, similar type of sound wave we will send there and try to see the structure, how it is, bathymetry, how it look like, and then we will do the seismic survey. Seismic survey, in that again we will send a seismic signal, study the structure. So that will give us the subsurface structure, which you cannot see by naked eyes. You can see during using those the seismic survey. It will give layer by layer how it look like. So based on that, we can very much say that if it is built manually, means man-made structure it is there, certainly it will be very much different than natural one. दर्यांतले फातरांचे सॅम्पल काढून अभ्यास करतले. So if you are able to see those things, the layers of those structure by geophysical survey, then what we plan, we go there, do the drilling, take those samples. If it is a fossil carbon, we will be doing the different kind of dating like carbon 14 and all. If it is those corals, rocks are there, we will be doing some uranium thorium dating to know the age. Even if humus stones are there, we will be doing dating. Or in some of the rocks, we will be trying to do the cosmogenic radionuclides to know the age. So we are going to do a very comprehensive study first time here, and all these studies we will be either doing in the field or bringing to the lab to do the chemistry and age part, and everything will be doing in India. Our expertise is there, NIU expertise is there, and if some expertise like cosmogenic radionuclides, everything will be doing in India. NIOचो 3 वर्सांत हो सगळो सर्वे आनी अभ्यास जातकीच राम सेतू विशीं वादाक पूर्णविराम मेळपाची आशा. Once we know the age, means all the problem will be solved. So nobody will raise question whether it is what type of structure it is, and so we know that when it is built. So what will happen now, which we talk about Ram Setu, it is prehistoric, it is called, because there is means evidences are not there. So now once we have all those evidences, it will become history. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. अकस्मात पडिल्ल्या वादळी पावसान फोंड्या निरंकालांतल्या सातेरी मळांत मोठ्या प्रमाणात पडझड जाल्या. आंबे, सुपारी, माडा सयत बाकीची कांय झाडांय पडली. झाडां पडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. वाठारांत लायट ना. वादळाक लागून लोकांक लाखांनी लुकसाण जालां. रस्त्यार पडिल्ली झाडां फायर ब्रिगेडीक कापून कुशीक काडून रस्तो मेकळो केला. जायत्या जाणांच्या हांगा लुकसाणी जाल्यो. थोड्याले माड मोडल्या, पंप हाऊस डिस्ट्रॉय जालो, थोड्याले पणस आंबे मोडले आनी रस्तो सगळो ब्लॉक जाल्लो काल. लायट नाशिल्ली काल, अजून थोड्या लोकांक लायट येवना. अशे तरेन भरपूर लुकसाणी जाली लोकांक. लुकसाण भरपूर जाल्लें आसा. ते पळय वादळ येयलें, ते वादळ म्हणजे ताका एक खंयची दिशा अशी ना, एकदम फोफेत येयलें, सामकें घुवत येयलें. ते प्रत्येक हांव म्हणटा म्हाजेच गेलो म्हणून भायर सरून पळयत जाल्यार सगळे माड आनी माडयो सगळ्यो बाव घेवन येतात. म्हणजे अश्यो माडयो झेलताल्यो की आनी एक माडी उरपाना. हे भाशेन सामकी जमनी तेकताले कवळ. आनी पणस आनी आंबे, ही माट्टी म्हणल्यार कितें, इतली घट मारट ही मारट सुद्दां पिवळो न्ही पळय वायरीचेर पडून मोडून गेली. आनी वायरी तर प्रत्येक ठिकाणी ते लायनमॅन बाबडे काल सांजचे लागलेले. अजून म्हणजे 2 दीस जावचेच ना तेंचे ते काम
कंप्लीट हे पळय हे खांब्याचे पळय कशी वायरी लांबतात त्यो आतां हे खांबे वयले हे खांबे वयले ना म्हणजे ते सायडीचे सगळे गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी चालू आशिल्ले 6 हॉस्पिटलांचे प्रकल्प फास्ट ट्रॅकार घेवन ऑगस्ट ऑक्टोबर म्हळ्यार कमिशन करपाचो सरकाराचो प्लान. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेची मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाली. महाराष्ट्रांत वाडट्या कोविड केशींच्या फाटभुंयेर गोंयांत कशें कितें करपाचें ते खंय खास बसका घेवन थारायतले. जे 6 हॉस्पिटल जे आहा, एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, त्याच बरोबर आमचे कुडचोरेचे हॉस्पिटल बाब निलेश काब्रालान जे फुडें काडला ते बांदला ते, आणि त्याचबरोबर कांसावलीचे हॉस्पिटल, चिकालीचे हॉस्पिटल आणि एक हॉस्पिटल आमचे तुवेंचे हॉस्पिटल, हे फास्ट ट्रॅकर कशें आमकां कंप्लीट करूंक जाय आनी गोंयचे जनतेक कशी डेडिकेट करप. नाबार्डा कडल्यान बी आमी मागले टू फिनीश द ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स. We are also in talks. We want super speciality to be certain facilities like gastroenterology and other things. We have got doctors here, but we get the top expertise from Bombay and other places so that they are able to help in running one floor of that particular hospital. Target आमी केल्या की by June, July, August, September all these 6 hospitals will be commissioned. Hospital आता आमचे डिसिजन झाला CMचे आमचे की आमी थंय कार्डियक फॅसिलिटी घालतलेच. म्हणजे साऊथ गोवा ज्या तरेचो कॅथ लॅब हांगा आहा त्या तरेचो एक वेगळ्या तरेचे कॅथ लॅब आमी त्याच तरेचे स्टँडर्डाचो कॅथ लॅब आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी कमिशन करतले. कसलोय मॉडल आसून ती गोंयचे जनतेची हितान DDSSYच्या माध्यमांतल्यान जे कितें पेमेंट करूंक जाय लोकांक ते फ्री ट्रिटमेंट दिवंक जाय ते खंय डिस्टर्ब जावचें ना त्या तरेची फॅसिलिटी बेगिना बेगीन जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आय वील डिस्कस वी हॅव बीन डिस्कसींग वीथ द चीफ मिनिस्टर and also we have to analyze as to if this trend continues in Maharashtra, then we'll also have to become strict as far as Goa as a state is concerned, and we have to be very practical, not like what Maharashtra did to Goa. Maharashtra suddenly asked for COVID tests from everybody coming inside Goa while we never asked. So let's watch for the next 4-5 days. Lockdown can be a possibility. No. Lockdown is the thing of the past. The lockdown means the way the lockdown was then, when the spike was so high, was different. Now it is like localized. We are finding these things. So let us see how the way goes. So we have to act appropriately. IMA आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीचे कोफुसांव GMCच्या दोतोरांनी कसल्याच संस्थां खातीर काम करचें न्ही ती मागीर IMA काय आसना म्हण GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान काडिल्ली नोटीस व्हायरल जाल्या. कारण दिला खंय कोविडाचो ताण. IMA म्हणटा कोविडाच्यो केशी चड आशिल्ल्यो तेन्ना सुद्दां दोगांनी बरोबर काम केलां. आतांच तशी नोटीस कित्याक काय म्हण प्रश्न. डिनान नोटीस फाटीं घेवची म्हण तांची मागणी. सर्क्युलर आयिल्लें वीच इज फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज जांचे डीन आसात डॉक्टर शिवानंद बांदेकर तांचे सहीचे 15 तारखेक ताणें अशें म्हटिल्लें आसा की जे लोक मेडिकल कॉलेजी कडेन एफिलिएटेड आसात म्हणजे डॉक्टर्स किंवा तांचे स्टाफ तांणी खंयचें एसोसिएशन वेदर इट इज आमचे डॉक्टराचें एसोसिएशन जाका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन म्हणटात किंवा बाकीचे जी एफिलिएटेड एसोसिएशन आसात तांतूं भितर एक्टीव भाग घेवचो न्ही. आनी कारण कितें सांगिल्लें आसा की तर कोविडा खातीर ज्या आतां परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे खातीर तांचें काम थंय खंय तरी शॉर्ट पडूं जायना म्हणून. त्या डॉक्टराची पॅन्डेमीक जेन्ना हाय लेवलाचेर पाविल्लो जाका आमी पीक म्हणटात तेन्ना हें सर्क्युलर येवना. आनी ह्या टायमाचेर जेन्ना मातशें तो ग्राफ जो वयर चडिल्लो तो देंवला अकस्मात हें सर्क्युलर आयलें आनी आमचें जें नातें जें आपुलकी जी तयार जाल्ली की आमचे बाबा आमचेच कलीग जे वांगडी जे आसात सिनियर जावं किंवा बरोबरचे आसात ते मेडिकलाक काम करतात तांचे कडेन आमचें एक जिवाळ्याचें नातें आसा ते आमचे खातीर वावरतात आमी तांचे खातीर तें खंय तरी कट जावन पडलें. सो ह्या सिच्युएशनाक अशी नोटीस काडप म्हणजे खुबश्यो गोश्टी अडचणीचे आमकां ठरपाक शकतात. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन म्हणून जे नॉर्मली आतां टार्गेट केल्लें आसा कितलेशे लोक जे आसात बाकीच्या संस्थांनी रिलेटेड आसात तातूंत भितर लायन्स क्लब आयली रोटरी क्लब आयले हे जे लोक जे आसात ते ह्या संस्थे खातीर वावरतात आनी बेजिकली ही संस्था इट इज प्युअरली ऑन ऑनररी बेजीस हातूंत भितर पयशांची देवाण घेवाण कांयच आसना. कारण खंयची ह्या जनरल पॉप्युलेशना भितर 2 डिविजन करून आमी वावरूं शकनात. सो डिनान हेजेर परत विचार करचो आनी ती ऑर्डर जी काडिल्ली ती रिवोक करून घेवची. कारण मेडिकल कॉलेजी भितर इतली नांवाजलेली डॉक्टर आसात आनी जांचे आमी सदांच एप्रिशिएशन करतात की ते आमकां नॉलेज दितात त्यांची जर आमकां साथ मेळ्ळी आमची जी हेल्थ सिस्टम जी आसा ती आमी कितले फटेन फुडें व्हरूंक शकतात. IMAचे सगळे प्रोग्राम असतात ते आयदर संडे असतात किंवा आफ्टर 5 o'clock असतात.
उलट गव्हर्नमेंटाचे जे प्रोग्राम असतात ते आर ऑन द वर्किंग टाइम असतात 9 to 5. आयज हांवें आतां मिटींग अटेंड केली फॉर टास्क फोर्साची. हांवें म्हजी ओपीडी बंद दवरली आनी आय हॅव गॉन देर एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ IME. तांच्यो मिटिंग्यो सगळ्यो अश्यो 2, 3, 5 पयलीं, कित्याक दे आर वर्किंग तांचे 9 to 5 भितर सगळें जावपाक जाय. आमचे कॅम्प्स आसता ते सदां आयताराच आसतात बिकॉज दॅट इज द टायम वेन आमी फ्री आसता न्ही, आमी कॅम्प करतात. स्कुलांनी आमी जे वतात टॉक्स दिवपाक ते आमीच दोतोर वतात. ते आमी GMCचे दोतोर बी कोणाक हाडना भितर. GMCचे दोतोर आमी एक्चुअली आमकां म्हणजे आमचे ज्यो IMEचे मिटिंग्स आसतात तातूंत आमकां एज अ एक्सपर्ट आमी आफयता तांकां केन्ना लेक्चरां दिवपाक. ते सुद्दां रातचीच आसता चडशीं ऑर संडे असतात. सो इन नो वे तांचे रेग्युलर थिंग इज हॅम्पर्ड बिकॉज ऑफ IME. डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसचे दोतोर दे डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसाक कांय प्रॉब्लेम ना, ओन्ली GMCचेच प्रॉब्लेम आसा. सो ते कित्याक प्रॉब्लेम जाला हे अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. बेटर सेन्स विल प्रिवेल एंड दे शुड विथड्रॉ दिस. Now I think, rather than just reacting to why the Goa Medical College Dean has issued this notice, I think the best would be to put it in the right perspective and to understand his view also, what has compelled him. Because even during the peak of COVID, never was a circular issued like this. So what आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोवा बोर्डान सरकाराक 19 कोटी रुपया दिवचे न्ही म्हण गोवा फॉरवर्डाची मागणी. गोंयच्या अर्थ खात्यान खंय गोवा बोर्डाक कॉपर्स फंडात आशिल्ले 19 कोटी सरकाराच्या तिजोरेत घालचे म्हण सांगिल्ले. 8 फेब्रुवाराक जाल्ल्या बसकेत गोवा बोर्डान सरकाराची मागणी मान्य ना म्हण स्पश्ट केला. सरकार अशा तरेन लुटपाचो प्रयत्न करता म्हण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. जो इस्टॅब्लिश केला कायदो 1975 1975 तातूंत भितर कसलेंच प्रोविजन ना टू रिमीट दिस फंड टू द स्टेट ट्रेजरी. सो दिस इज एक दृष्टीन गोंय सरकार गोवा बोर्डाच्या पैशाचेर डल्ल मारपाक सोदता. ते पैसे आपण आपल्या घेवपाक सोदता. सी गोवा बोर्डाची स्वताची फंक्शनिंग आसा. स्वता गोवा बोर्डाचे कितले प्लॅन आसतात. आय हॅव बीन पर्सनली ऑन द गोवा बोर्ड एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल फॉर एटलीस्ट 2 टर्म्स. हांव 4-8 वर्सां आय वॉज रिप्रेझेंटिंग द स्कूल मॅनेजमेंट्स ऑन द गोवा बोर्ड. So I have worked on executive council, I have worked on academic council, I have worked on the finance committee, I have worked on different these statutory organizations of the board. आम्ही स्वतः काम केले आसा आणि त्या वेळाचेरच आम्ही एक मांडावळ केली की गोंया भितर परीक्षा भवन करया. गोवा बोर्डाची जर आताची परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकी बिकट आशिल्ली. नाव दे आर कन्स्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग विथ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. नवी एक बिल्डिंग तयार जाता. पण the funds of Goa board are funds of Goa board. It is an autonomous body. सरकाराक ताजेर रायट ना. आता कितें जाता सरकार खंयचोय कायदो करून कितें करपाक शकता. जशें काल आतां तांणी तो लोकायुक्त कायद्या भितर बदल केलो तसो फाल्यां कायदे सरकार असेंब्लीच्या सेशना भितर कायदो करून हे बदलपाक शकता. बिकॉज अल्टिमेटली गोवा बोर्ड इज गवर्न्ड बाय द एक्ट एंड तो गोवा सरकाराचो एक्ट आशिल्ल्यान गोवा सरकार कोणी तरी एखादे बदल करपाक शकतले. करंजोळ 70 रानात कोणे तरी सायले मारल्यात. ताची सरकारान चौकशी करची आणि कर्म करतल्याचेर खर कारवाय करची म्हण 70 भुईपूत संघटना मागता. सायल्याची झाडां मारल्यात म्हण कळटकच थळाव्यांनी राना खात्याक कळयले. मात तांचे कडच्यान सारकी कारवाय जावंक ना. वयल्यान थंयच्याच लोकांचेर दुबाव घेवन खंय परते प्रश्न विचारतात. आमच्या गोट्याकडे आपयलो आनी म्हाका तुका कितें दाखयता मग तुवें ते सायले आहा थंय म्हाका घेवन गेले आनी म्हाका म्हणपाक लागले हे सायले कोणी जे मारले ते तुका खबर आसतली मग. बाबा म्हटलं आमी गायकार मनीस आनी काम करून आमकां पोट भरूंक जाय. आमी कशें आमकां कळटलें रातचे मारले काय दिसाचे मारले ते आमकां म्हटलं कळना. तेन्ना तो साहेब म्हणपाक लागलो की ह्या तुमी केल्यात तर फॉरेस्टात केल्यात काजीची झाडां ती आपूण व्हडान उडयतली
आनी तो म्हणलो नांवां कोणी मारली ती सांग, आमकां नांवांच खबर ना, आमी सांगतले कशें. आणि हे कोणी तरी शेडयात रचला आसतले की ही झाडां कातरून आमचेर घालपाक भुमिपुत्रा कडेन काय भुमिपुत्राचेर घालून तेंचेर आरोप लावपाचें हें काम चल्लेलें आहा. माझे म्हणणे अशें आसा की तुमी सरकारान हेच्या फुडें हेजेर कितें तरी कारवाई म्हणजे लिगली कारवाई करची आनी तांकां सोदून काडून तांकां तेंचेर एक्शन घेवची. आनी जो कितें आमचो प्रश्न आहा तो आमचो बरे भाशेन तुमी तसाच लावचो. इतकीच आमची भुमिपुत्राची इच्छा की आमची जी अडांगपणां करपाची इच्छा न्ही आमची. कोविन रजिस्टर केल्ल्या फ्रंटलायन वर्कर्सांच्या मेगा वाशिनाचो ड्रायव्ह शेनवारा जालो. गोंयच्या चडशा जिल्लो हॉस्पिटल आनी हेल्थ सेंटरांनी वाशिनां दिल्यात. शुक्रार मेरेन फ्रंटलायन आनी हेल्थ वर्कर धरून एकूण 15,000 जाणांनी वाशिनां घेतली. 12 मार्च मेरेन हेल्थ वर्करांचो दुसरो डोस सोंपोवपाचे भलायकी खात्याचे टार्गेट. आणि आमचे कडेन आज 2 सेशन्स आसा आणि आमकां 2 सेशनाची लिस्ट आयिल्ली आसता 100 बेनिफिशरींची. इवन anybody comes who is out of the list also but who is on the COWIN portal, we give them only the criteria is his name should be there on the COWIN portal. If in case his name is not there on the COWIN portal, we cannot give them. They have to register properly. So it is the second vaccination, second? This is not the second dose, this is the first dose. Okay, we are doing for the first dose. The second dose for the healthcare workers in our center will start on 3rd of March. आपलो पूत रोहित धरून आनीकूय नवे चेहरे हे खेपेक सीसीपी वेंचणुकेत दिसतले म्हण पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता. उमेदवारांची नांवां खंय पक्षाक धाडटलो, नांवां फायनलायज खंय पक्षानच करपाची. लिस्टांत महापौर उदय मडकयकाराचें नांव आसा. जे लोक फाटल्यान उलयता तांचे खंय बाबुशाक पडिल्ले ना, जैत खंय ताज्याच पॅनलाचे. And with the parties basically consent, we'll be announcing the names, most probably by Monday. I thank the party for reposing faith in me and basically having confidence in me. But ultimately it is the party which is going to decide as far as the candidates are concerned. 13 are the old faces means in this outgoing council. And rest there will be around 17 new faces. New faces mean there will be some old faces, earlier councillors. Yeah, Rohit is going to contest. Ward number 3. What about the present mayor and all? Would he be in your panel list? Yeah, he's there. See, I always believe a leader is a fellow who should lead from the front. Cowards only lead from behind. So there are some cowards who are basically not showing their faces in front. But I like to see who my basically rivals are as far as the CCP corporation is concerned. See, I am confident because I have got confidence in the people. गोंय सरकाराची विजन फॉर ऑल मोहीम नेटान चल्ल्या. ह्या कॅम्पा वरवीं दोळे तपासप, वखलां दिवप आनी गरज पडल्यार फुकट ऑपरेशन करपाचें सरकाराचें विजन. सांग्या, कुडचडे आनी वाळपय कॅम्प जाले. काब्राल म्हणटा सरकार लोकांक बरी सेवा दिवंक सोदता. विश्वजीत म्हणटा सांखळे ऑप्थाल्मिक सेंटर जावपाचें आसा. गोंयभरच्यो एक खबरो. जे तूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेन्ना भरता तेन्ना सारको तुजो मोबायल नंबर दिवचो वा तुजो वांगड्याचो एड्रेस सारकें दिवचें की आज हांवें इतले कॅम्पाक केली वखलाची, म्हाजे कडेन आतां पळय 200-300 वखलां अशीं पडलेलीं आसा ती मागीर कोणाक तरी वयतलो. सो अशें जावपाक जायना की वखलां तुमी वापरना. आमी प्रयत्न करता की गोंयांत तुमकां एक बरी सेवा दिवची आनी ते खातीर दोतोर प्रमोद सावंत हे आमचे वांगडा आसा. तशेंच बाकीचे आसतले डॉक्टर आमचो वायफ मिस्टर विश्वजीत बाबूय आसा. साधारणतः म्हाका दिसता 12,000 लोकांक स्पेक्टिकल दिवपाचें 5 वर्सां भितर काम आनी साधारणतः 38 कॅम्प्स आमी ऑर्गनायज केले. पूण जेन्ना ऑपरेशन करपाक कोणी आमी घराकडेन गाडी धाडटात तेन्ना खूब भिरांकूळ परिस्थिती जाता. ऑपरेशना खातीर येना, कांयच भंय बाळगी नासतना एका दिसा भितर तुमचें ऑपरेशन तुमच्या घरा कडल्यान आमचे कार्यकर्ते येतले, तुमच्या घरा कडल्यान तुमकां गाडयेन घालून व्हरतले, खंय व्हरपाचें कितें करपाचें ऑपरेशन करून परत सुकून तुमकां तुमच्या घरा पर्यंत पावयतले. हातूंत भितर कसलीच भिवपाची गरज ना. कोणाक चश्माची गरज आसा ते स्पेक्टिकल्स तांकां दिले वयता, सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट. सांखळे आता मुख्यमंत्र्यांनी सजेस्ट केल्लें आसा की सांखळे आमी ऑप्थॅल्मिक सेंटर करतले म्हणजे तुमकां आनी पयस आमच्या लोकांक ताजो फायदो भरपूर जातलो. रजिस्ट्रेशन काउंटर आसा, स्क्रीनिंग काउंटर आसा, लॅबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन बेजलायन इन्वेस्टिगेशन करतले
तातूंत रिफ्रॅक्शन आसा तें करतले, तातूंत दोळ्याचे दुसरे दुयेंतां आसा लायक मोतीबीम आसा, कॅट्रेक्ट आनी कॅट्रेक्ट सर्जरी करपाचे पसून डेटी दितले, कावन्सिलींग करतले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौघात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.